करूया. भक्ती रसामृत सिंधूचे हे तिसरेचे चॅप्टर वैरी आमगे सर्वाले प्रीतीचे श्रीमान रमण हरिदास प्रभू हांगेले मुखारविंदान आमका आजी हे तिसरे चॅप्टर आमका ऐकूचा मेळता आसा. हाजे पहिले 2 चॅप्टर जालेली आसाची. फर्स्ट चॅप्टर श्रीमान उत्तम नरसिंह प्रभूनी आणि दुसरे चॅप्टर मथुरा माता देवकी माताजीने सांगितलं असा. पहिली चॅप्टरांतू आम्ही ऐकले की स्वप्रकारचे विशेषत कसले भक्तिरसामृत सिंधूचे ते आमका ऐकूचा मेळले. आणि दुसऱ्या चॅप्टरांतू मथुरा माता देवकी माताजी नाही साधना भक्ती मला कसले हे भक्तीचे फर्स्ट स्टेज साधना भक्तीतून आम्ही रागराग भक्ती आणि प्रेमा भक्तीपर्यंत कसे वचित हाजे बद्दल आमका एकदम डिटेल आणि सान चेडू अंक कसे आवय सांगता तसे चंद करून ते आमका सांगितलं असा. आणि हे भक्ती मला कसले आमका भगवंताक आम्ही कसे समजून घेऊ का तत्वतः समजून घेऊन आम्ही हे भक्ती करीत. त्याची कधी भगवद्गीतेत एक श्लोक असा बहुनाम जन्मनाम म्हणते केन्नापर्यंत आम्ही भगवंताक तत्वतः समजून घेण्याची आम्ही भगवंताला भक्ती करच्या शकना. म्हणून कोण तत्वतः समजून घेतला असता तांगेला आम्ही सेव करून तांगेला आदेश पालन करून आम्ही भक्ती मार्गांतू मुखारच्या शकताची. त्याची कधी भगवद्गीता सांगताय बहुनाम जन्मनाम म्हणते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिती सर्व महात्मा सुदुर्लभ. असल महात्माला आम्ही संघ करून तांगेला आदेश पालन करून आम्ही हे भक्ती मार्गांतू मुखारच्या शकताची. हे 7व्या अध्यायाचे 19 श्लोकांत सांगितलं असा. आज आम्ही ऐकूया की कोण भक्ती सेवे करचाक कोणाक भक्ती सेवा करचाक पात्रता असा हाजे विषय आम्ही आज चर्चा करता असाची. श्रीमान रमण हरिदास प्रभूजी मुखारविंदाने रमण हरिदास प्रभू बद्दल आम्ही जास्त सांगका म्हणना सर्वांक गुत असताना त्यांनी रिटायर्ड कॅनरा बँकचे एम्प्लॉई आणि हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाले शिष्य आणि बेंगळूर टेम्पल अंतू त्यांनी सेव दिता असाची. भागवत पुराण कोंकणींतू त्यांनी मस्तीतले लेक्चर दिले असा. भजन आणि एकादशी लेक्चर पण त्यांनी दिलेली असाची. आम्ही सर्वांना ऐकूच्या पुर आणि तांगील 2 चेडू एक चल्लो आणि एक चेल्ली बी भारी चंद करून भजन आणि म्हणता आणि हे कोंकणी भागवत पुराणांतू कोंकणी लेक्चर आणि दिवचे आणि सेवेंत असा. तर आम्ही जास्त वेळ घेण्यास प्रवचन देऊ का तांगेले भक्ताले मुखा तुला आम्ही ऐकूचे मेन असते अवैष्णव मुखद किरणम भूत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट तापिव असे सांगितले असं की म्हणारी हे भक्तिरसामृत सिंधूचे आम्ही अनेक बिंदू घेता असायची आणि भक्तीचे हे भक्ताला मुखानं ऐकायला ताका एक टेस्ट जास्त वाटता. कशी एक किरानं खालील पॅर कितले गोड उरता तशीची भक्तानं भक्ती विषय सांगल्यारी ताजी टेस्ट आणखीन वाढता म्हणा त्याची. तशीची हे आम्ही भक्ताला मुखांतर ऐकूचे आमगेले एक भाग्य म्हणून आम्ही समजून घेऊत. आणि हे भक्तिरसामृत सिंधून सांगितलंस की भक्त मलार्कशूर का सर्वोपाधी विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. आमगेले पुरा इंद्रियाने आम्ही भगवंताक संतुष्ट करचा प्रयत्न करका आणि आमगेले उपाधीचे टोपी आम्ही कान सायडान दवरका भक्ती करका जाले. हाव अमुक माणूस हाव अमुक कंपनीत मॅनेजरू
डॉक्टर इंजिनियर असल उपाधी आम्ही सायडान दवरनो आम्ही एक भगवंताला एक दासू आणि आमगेले एक कर्तव्य म्हळ्यार भगवंताला सेव करचे आणि कसलेय ताका हे नाशना आम्ही भगवंताला सेव करका म्हणून हे अंत दिल्ले आसा आमगेले इंद्रियान भगवंताला इंद्रियाक संतुष्ट करच्याक आमी प्रयत्न करका म्हणून हांगा एक श्लोकांत भक्तरसामसिंध एक श्लोक सांगले आसा प्रभुजी जॉइन जाल्ले करताले ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी थैंक यू वेरी मच मी स्टार्ट करूया करेक्ट आसा सगळे सगळे समजता न्हू पिक्चर वॉइस एवरीथिंग इज ऑल राइट होय ऐकत आसा प्रभुजी ऐकत स्टार्ट करूया जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवन चारी जय यमुना तीर वनचारी नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तारिको वंदे रूप सनातनो हृदयुगो श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपालको भजन कीर्तन कसं ಮಾಡಿ कीर्तन आमगेले प्रभुपाद स्वामीन इतलो हाय पिच्चारी म्हळें आसा हे आनंद अतिरेकांत म्हळें आसा तें हांवें आयकल्लें कळ्ळें तें आयकल्लें म्हळ्यार तितला अंतो आमचें आयकतना हे आमी कीर्तन करतना आमकां तंसुकून एक आनंद येता कसम वतना एक आनंद येता सगळें कीर्तन आयकतना आमकां भक्तींत येवया म्हूण दिसता कळ्ळें भक्तींत कितलीं जे ना येयली आसाची कितलीं येता आसाची आनी भविश्यांत कितलीं येवचें आसा इतलींच कळ्ळें असं सगळें कीर्तन हें सगळें आमगेले षड्गोस्वामी अष्टक महत्वपूर्ण अति गंभीर जान अशें भजन आसा म्हळ्यार हांतो जें आयकल्यार भक्ती येता तें हांवें म्हणलेलें आतां कळ्ळें तशी आमकां गुरुवंदना आनी वैष्णवांगेले वंदना नंतरी मागीर आमकां विशयांचो येवया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानिधांश्च श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते आचार्यपादाय निधाय कृपपदायने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का क्या ये कार्यक्रम करूँगा एक अवसर दिला का हमारी एक दिव्य अवसर समय था दिला का अब नಮಗೆ प्रिय जानशल मुरलीधर प्रभु आणि ತಂಗರ महत्वपूर्ण जानशल हमारी डेडिकेटेड टीम समर्पण मनोभावशील एक टीम तंखाव अभिवंदन करता धन्यवाद आणि हंगा उपस्थित जानशील तकड़ मलगड़ प्रभु का माता जी ने दखले जानशील प्रभु का माता जी गए मिगले साष्टांग प्रणाम आणि तंगराई तुम कणगी आशीर्वाद मागता तो मका तुम्हें आशीर्वाद देव का मौसम मागता। हरे कृष्णा। अरे नेक्टर ऑफ डिवोशन मलारी भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रस सिंधु कृष्ण। त्या क्लास में यंगा शुभ्र केले मलारी एक महत्वपूर्ण एक संरंभ है मलारी भक्ति रसामृत सिंधु हंगेला रूपा गोस्वामी बरेल अंतो रस पान करतो भक्ति ते भक्ति रस अंदो कोण आहे विचार जाता म्हणजे हंगा फर्स्ट तंगले या नेक्रो डिवोशनाचे तिन्ही अध्याय अदे आम्ही काढबोता जे क्लास त्याचे टाइटल म्हणजे शीर्षक कसं म्हणाली कोणाक भक्ती मार्गांतून विचार जाता कोणाक डिवोशनल सर्विस करून जाता एलिजिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस म्हणजे भक्ती मार्ग स्वीकार करून का कोणाक अर्थद आसा योग्यद आसा ते विषय आम्ही चर्चा करून का होता हाजी फुडें आमकां
व्यक्तिगत सिंधूचे मुखवरा म्हळ्यार प्रिफेस आनी ताजी इंट्रोडक्शन अवतारिका आमगेले सिनियर मास्टर डिवोटी जावन आशिल्ले विश्वभानु प्रभू आमकां दिलेलो आसा विवरण तशेंच फर्स्ट अध्याय फर्स्ट सेकंड अध्याय ते काण जाले फर्स्ट अध्याय आमगेले उत्तम नरसिंह प्रभू बारीला एकूण चंद करून आमकां सांगून दिल्लो आसा तांचो आमी 6 characteristics of a devotional service विशेष गुण कसो म्हणून आमकां सांगून दिल्लो आसा चंदायन तशेंच आमी आमगेले मथुरा माताजी ना तुनीचे अध्याय म्हळ्यार डिवोशनल सर्वीस ताजे फर्स्ट स्टेजस ते प्रारंभ दशा जाले म्हणून आशिल्लें आयकून आमकां सांगून दिलें तिनी हेच्या अध्यायो अतिगे महत्वपूर्ण आशिल्लो तुमकां सांगिल्लें आसा कोणाक हे भक्ती मार्गान पण इतलें पुरो सांगलें भक्ती म्हळ्यार ताजे कॅरेक्टरिस्टीक सांगलें गुण सांगलें आमगेले फर्स्ट तांचो आमगेले फर्स्ट दशा पुरो सांगलें तांचे येवचे आशिल्ले भक्तीची दशा पुरो सांगलें जाल्यार हे सगळे आमचो येवन ते अनुभव करूंक कोणा जाता कोणाक तांचो येवचे जाता कळवा ते महत्वपूर्ण कितलीं जाणां आतां हांगा आसताची तांकां सगळ्यांक ज्यो भक्ती मार्गान येवचे जायना न्ही तशें इतली म्हणची तांकां येवचे जायना अगत्य अदी महत्वपूर्ण सांगच्या कारण कसं म्हळ्यार आमकां कसं जेवप कसं जालें दुःख निवृत्ती कोणाक दुःख नाका दुःख निवृत्ती आनी आनंद प्राप्ती सगळ्यांक आनंद जावक वय कळवा ताका म्हूण सांगल्यार आमकां जनन मरणासून मुक्ती मेळटा ते सगळ्यांक परमरिक्ष आनी मानव जन्मारिक्ष तेंची कळवा आमी ह्या लोकांत इथं आयल्यांची आमी आतां आमकां सनातन जें आसा केन्ना केन्नाक जें आमचेर सूख जावं कळ्ळें आमी हांगा हे भौतीक लोकांत पळोवंक आवर ऑप्शन आमी कोणी घाल्लेलें न्ही आमी येवन पडली तेंची आमीच कळवा आमी आमकां तें आतां उरगास ना आतां इतली पळोवन येयलें तें उरगास ना आमकां आमी म्हळ्यार आमकां हे लोकांत आसक्तीयान बसल्यांची कळवा हे भौतीक सुख भोगांत आसक्तीयान बसल्यां ती आमकां आमचो कशी भायर वचूं काय म्हणून वतना आतां आमी आतां कश्टांत आसूं म्हणून आशिल्लें कार्य आमकां वतना कळवा ते ताजे व्हड अतिशयान आशिल्लें कार्य त्यावेळी भक्ती मार्गांत येवच्या जेवचे म्हळ्यार भक्ती मार्ग केल्ले शिवाय आमकां सुकून वांचना आमकां सोडावन वचचें जायना तें बंधनां सोडून आशा पाशान संवसार आशा पाशान फिरून गेला आमी बंधनान ताजे संकळ्यान आमी घुसून बसल्यांची कळवा मायाबद्ध जावन तांसून आमी भायर कशी म्हणून आशिल्लें कार्य आमकां कळका जाल्यार सगळ्यांक कळूं जायना तें भक्ती मार्गान सगळ्यांक येवचें जायना म्हणून कोणाक भक्ती मार्गान येवचें जाता म्हणून कार्य आमकां ताजे फुडें तें आरंभ करचे फुडें आमी 2-3 कार्य आमकां 2 कार्य नोट करूं वच निरीक्षण करूं वच रुपा गोस्वामी ना म्हळ्यार तुमकां बुद्धाचे फुडें तुमकां ज्ञान आसा म्हळ्यार अति सूक्ष्म जावन विशकलन करून एनालिसीस करून बरयले ग्रंथ ते 200-300 वर्स कळ्ळे कितें ग्रंथ बरो जागे तुमकां कळटा कळवा म्हळ्यार सगळें शास्त्र निपुणत हांगा सांगिल्लें नाना शास्त्र विचार निपुण सांगिल्लें आसा सगळें शास्त्राची निपुणत पंडित कळवा रुपा गोस्वामी गोस्वामी पुराय कळवा तांणी विशीं बरयलें न्हय तांकां मनोकल्पित ज्ञान मनाविशीं बरयलें न्हय कळवा सगळें शास्त्र आधार करून सगळें शास्त्र आधार करून पुराय विशकलन करून कळवा सूक्ष्म ज्ञान पठन करून ताजे निचोर काण
आमकां मनान जेवचे दिसची कशी आमी बळे ह्या बंधनांसून मुक्त जेवचे येता आमकां कशी मार्गान खंयचे मार्ग अवलंब केल्यार आमकां सुकून भायर वचचें येता अशें सगळें आमकां लेलीत जावन बरीची ईस जावन तांणी सांगून दिलेलें आसा आनी एक कार्य म्हळ्यार शास्त्राक आदार करून म्हळ्यार तांणी आमकां शिकवशिल्ले पाड दियात आमी प्रवचन करतना अशीच आमकां मनोकृपा आमकां मनान सांगचें येता शास्त्राक आदार करून आमी सांगता म्हणटा सांगता तेच फर्स्ट पार्ट म्हळ्यार तांणी भगवद्गीता भागवत चैतन्य चरितामृत अशे म्हाका ग्रंथ तांसून कोट करून तांसून काणून तांणी सांगिल्ले अशें कार्य समर्थन करून कितें सांगचें तें स्थापन करून कितें तांणी तशी सांगचें तें आमी एका तें पाडो आमी शिकूंक दिला कळ्ळें तशी बहु भाशा पंडित आहेत तांणी कळ्ळें तांकां सकयल लँग्वेज एकूच आसा मल्टी लिंग्विस्ट कळ्ळें तशें आशिल्ल्यान तांकां मस्त पांडित आसा तांकां धन आसा तें आसा सकयल तराशिल्लें आशिल्लें तांकां आशिल्लें कळ्ळें त्यावेळी तांणी तें ताचे हांतू ते अहंकारांनी तांणी तांगेली तशी सांगणी आशिल्लें म्हळ्यार शास्त्रां आधार करून सांगिल्लें तें आमी प्रत्येक नोट करपाचें आशिल्लें एक कार्य मागीर कसं म्हळ्यार हे ग्रंथ म्हळ्यार सांगल्यार तांणी केलेलें एक कृष्ण कीर्तन म्हणून संगीत ताका तांचे एक वचन सगळें कृष्णा कीर्तन करून सांगिल्लें कळ्ळें ताका कृष्ण कीर्तन म्हणून संगयत कृष्ण कीर्तन म्हळ्यार सांगल्यार कसं तें म्हळ्यार आमी आतां सांगिल्लें कीर्तन केलें हें केलें तें मात कीर्तन म्हणून तें न्हय तेजें कीर्तन म्हणून सांगल्यार प्रभू आदरांत स्वामीन सांगिल्लें आसा कीर्तन कसं म्हणून आनी वृंदावनान तो एक लेक्चर दिले तेवढी स्पेसिफिक सांगुया म्हळ्यार 2:1:2 म्हळ्यार सेकंड कंठान तो एका चॅप्टरान 2 श्लोक तांणी प्रवचन दिता आसा वृंदावनान तावळी सांगिल्लें अशें कीर्तन म्हळ्यार कृष्ण कीर्तन म्हळ्यार कसलें कृष्ण कीर्तन गान नर्तन बरो म्हणून सांगिल्लें आसा तशें तें कीर्तन कृष्ण कीर्तन म्हळ्यार कसलें म्हणून तांणी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार भक्ती सेवा तूं येवका जाल्यार कीर्तन करता कीर्तन तर कीर्तन म्हळ्यार कसलें तांणी सांगलें रायट रीड टॉक थिंक वर्शीप cook and eat for Krishna. That is Krishna Kirtana. That is about Krishna, for Krishna. That is Krishna Kirtana. म्हळ्यार आमी बरोवचें वाजूचें आनी उलोवचें आनी आलोचन करचें आनी पूज करचें आनी आमी कूक करचें पांच करचें आनी तें प्रसाद जेवण खावचें हाक्क कीर्तन म्हणचें कळ्ळें हें पुरो आमकां पाडो आमकां हांगेले बुक्सान सुकून मेळटा कळ्ळें एस्पेशली इरोबा गोस्वामी आमकां तें पाडो मेळटा तशी 7 कार्य आतां सांगिल्लें आसा तें आतां कीर्तन म्हळ्यार म्हणून सांगिल्लें कळ्ळें मागीर भक्ती विशयी आमकां सांगिल्लें आसा सर भक्ती म्हळ्यार कसलें मुखार आमकां हें कळटा भक्ती येवका जाल्यार भक्ती कसो म्हणून कळटा कळ्ळें भक्ती म्हळ्यार एक वर्ष कसं म्हळ्यार भक्ती शास्त्रान सांगिल्लें आसा कर्म आसा म्हणून ताजी न्ही परमेश्वरान कृष्णाक तृप्ती करूं जातलें कळ्ळें तें तांतूं सांगिल्लें आशिल्लें रुल्स एंड रेगुलेशन्स नियमाक तत्व रुल्स एंड रेगुलेशन म्हळ्यार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ते पालन करून आचार्यान सांगिल्ले प्रकार ते स्वीकार करून आमचे पालन करून केलें जाल्यार ताका आतां भक्ती म्हणचें म्हण सांगतात कळ्ळें तें कशी जावका कृष्णाक अनुकूल जावका प्रतिकूल जावन वचना प्रतिकूल जावन केलेलें कोण रावण कंस हिरण्यकशिपू आनी बरा प्रतिकूल जावन भक्ती केलेलें आसा कळ्ळें तें म्हळ्यार एक एनमिकल भावारी केल्लें आसा तें न्ही कृष्ण इश्ट करता म्हळ्यार अनुकूल जावं आशिल्लें भक्ती तें आमकां जावका जाल्लें आनी कृष्णाक संतुश्ट करची कशी
संतुष्ट केले जाल्यार कृष्णा भक्ती आमकां मेळटा, कृष्ण प्रीती येता, कळ्ळें? आमी तें कर्म करतना कसं कर्म आमी करता म्हणून भागवतांचो सांगिल्लें आसा 4th canto म्हळ्यार 4:31-19 जे हांव सांगता. संतुष्टी तांतू त्या श्लोकांत एक महाभक्तान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तें सी वी हॅव टू स्टडी MSc and practice MSc. Learn MSc, practice MSc. That is, शिकेल जाल्यार आमकां कृष्णा संतुश्ट करूं येता. ताका कसं होता MSc म्हळ्यार आमगेले MSc म्हळ्यार हांगा मास्टर ऑफ सायन्स तें न्ही, हांगा स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत MSc म्हूण सांगलें भागवतांत. म्हळ्यार मर्सी, M for mercy, S for satisfaction under any circumstances, कळ्ळें? C म्हळ्यार कंट्रोल ओवर अवर सेन्सेस. तशी आमी ताका अनुसरण जावन आमी कर्म केल्यार कृष्णाक संतोश येता म्हणून सांगता, कळ्ळें? तांतू सांगिल्लें आसा दयया सर्वभूतेषु, सकळ भूत येयला हांकां दय करचें, ताका मर्सी म्हणचे, कळ्ळें? मागीर संतुष्टो येन केन वा अंडर एनी सर्कमस्टान्सेस आमी सॅटिस्फायड जावप. आमी कसं जाल्यार हें जाल्यार कसं पळय देवान आमकां दिला ताजेर आमी तृप्ती जावप जाल्यार कृष्णाक तृप्ती येता, कळ्ळें? संतुष्ट येन केन वा मागीर सर्वेंद्रिय उपसंख्याच्या तुष्ट्यत्यासु जनार्दना तशें सांगिल्लें आसा. तशी भक्ती मार्गांत येवंक जाल्यार ही आमी करता म्हणून भागवत सांगता. मागीर भक्ती रसामृत सिंधू सांगता कसं म्हळ्यार सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ती उच्यते. भक्ती म्हळ्यार तें आमगेली इंद्रियां कृष्णाला सेवा करता. इंद्रियाचे अधिपती जावन आशिल्लो ऋषिकेश, ऋषिकेश आमगेले इंद्रियांनी आमकां ऋषिकेशान दिलेले आमगे इंद्रियांनी, ते इंद्रियांनी आमगे ऋषिकेशाक सेवा करता, ताका भक्ती म्हणटा. तशी करतना कसं येता आमगेली इंद्रिय पुराय फक्त शुद्ध जाता आनी आमगे सकळ भावती वता. हांव एक दादलो ती एक बायल मनीस जाता, हांव ब्राह्मण जाता, तो क्षत्रीय जाता, हांव इंजिनियर जाता, हांव डॉक्टर जाता, हांव प्रायम मिनिस्टर जाता, तें येता अशी उबाद ते सकळ वता. ताका समज कळटा म्हळ्यार हांवें जेवून हांव हाजे भितर रोपची जीव जाता, जीवात्मा म्हणून बोध येता ताका, इंद्रिय बरो शुद्ध जाता, कळ्ळें? ताका भक्ती म्हणचें म्हणून इन शॉर्ट सांगता, कळ्ळें? ते भक्ती शुद्ध जावका, शुद्ध भक्ती जावका. कशी शुद्धी येवचें अन्याभिलाषिता शून्य, कळ्ळें? ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा म्हणून सांगिल्लें आसा. उत्तम भक्ती म्हळ्यार परिशुद्ध भक्ती म्हळ्यार तें ताका कसले तर आशिल्लें अहैतुकी भक्ती म्हणटा. कसले तर आशिल्लें अभिलाषो आशा आमकां आशा म्हणजे ताकाच भक्ती म्हणचें. तशी भक्ती करता तांचो तशी भक्ती करता कळ्ळें? तशें आनी सकळांकय आमचो हे भक्ती जो हेचे जायना, कळ्ळें? तें मी हांगा सांगिल्लें आसा. आमचें कृष्ण सांगता मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यतदाम विसिद्धानं गतिं तत्त्वा म्हणून सांगिल्लें श्लोक आसा ताजे अध्यायांच्यो दोनींची तिनीचे श्लोक. इतलीगीन कोडानी कोडी मनीस आसात तांणी भक्ती करूं येवचें तांचो सक्सरांचो एकल्यो दोनी, कळ्ळें? आनी तें म्हाका कृष्णा कडलो समज कळचें, शुद्ध भक्ती करता शुद्ध जावन आशिल्लें कृष्ण कोण म्हणून समज कळचें आशिल्लें बरीची अपूर्व जावन एक दोनी आसतलें म्हणून सांगता. तशी सिद्धी मेळचें, परिपूर्ण मेळचें आनी तांचो तें शिकोवन ताका वैकुंठ प्राप्ती येवचें नाल्यार परमपद प्राप्ती येवचें बरी अपूर्व जावन म्हणून कृष्णूची सांगता अंत, कळ्ळें? तशी सकलांक ज्यो भक्तीन तूं येवचें जायना. तशी आतां खऱ्या तर आशिल्ले जन आसा कासाचे जन, क्लास म्हळ्यार क्लासिफिकेशन आसा ब्रह्मचारी, गृहस्थो, वानप्रस्थो आनी सन्यासी. कोणाचेर भक्ती करूं आमकां भक्ती करता येयली ते सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थांक
भक्ती करू जायना म्हणून कार्य येता कळवा कितलीं सांगताची गृहस्थान संगी जेवण नाही भक्ती पुरा मार्ग सगळे कळवा तें जायना आमकां बाय चोडू आनी कुटुंब हें पुराय काम आसा तें पुरा अशें अशें जाणां सगळे भक्ती मार्गां हे काम सांगता कितें सांगू काय सांगता कळवा तशें सांगचें जेवण आसत जाल्यार आनी ब्रह्मचारी आणि संन्यासांक म्हणजे त्यांनी बरी लाईट तांकां वेगळे कसली जे शिकसले ना तांकां दे आर व्हेरी लाईट कळवा आमकां ग्रहस्थांक कसं ना फुड्याक एक डिक्टम आशिल्लें हांगा इंडियन रेल्वे सिस्टम ते कसं म्हळ्यार लेस लगेज मोर कम्फर्ट मेक्स ट्रॅव्हल ए प्लेशर म्हणून त्यामुळे आमकां गृहस्थांक मस्त आसक्ती आसता दॅट इज कसं लगेज मस्त लगेज आसता कळवा त्या लगेजाक उट्ट करून आमकां घेवन वचचें जायना मुखारी कळवा तशी आतां आमकां एका गाडी आसल्यारीची एका कार आसल्यारीची तांचो मस्त लगेज गेल्यार ते मुखारी उगी वचना ते तांचो लगेज बरी उणी करता उणी केल्यार ते उगी स्पीडार वता तशी भक्ती स्पीड जावची जाल्यार आमगेली आसक्ती भौतीक आसक्ती उणी करता म्हणून सांगिल्लें तशेंच आनी आनीक हांकां मात सांगिल्लें हे भक्ती मार्ग हांगा काय सांगिल्लें आतां कृष्ण जे हाका अर्जुनाक सांगिल्लें ताणें कळवा तो अर्जुनाक सांगिल्लें कसं म्हळ्यार हांव म्हाका हें जेवं नाका युद्ध जेव करूं जायना हाजी कितें हांव भीक मागून कळवा भीक मागून हांव जावन संन्यासियान वता बळा नांदू वता म्हाका हें जेव जायना म्हूण सांगिल्लें कृष्णान सांगलें न्ही तशें न्ही करका कसलें करका तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यया मय्यर्पित मनो बुद्धिः मामेव शतसंशयः कळवा तशी त्या 8 अध्यायाचे 17 श्लोक तो सांगिल्ले आता म्हूण सांगल्यार आमगेलें मन बुद्धी कृष्णाक अर्पण करून आमी आमगेलें कर्म करता ते तेजे मेसेज कळवा तशें केल्यार आमकां आमगेलें परम लक्ष्य जें आमचेलें आत्मीय लक्ष्य म्हळ्यार आमगेलें वैकुंठांत पावचें जाता म्हणून आतां कृष्ण सांगता तें कळवा त्यावेळी तशें ते चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें एकल्या एक ब्राह्मणान ताका येवन सांगलें हांव संन्यासी करून तुमचे वट्ट येता तें करूंक येता न्ही तूं खंयचे अवस्थेंत तशी थंय राब आनी नांव संकीर्तन करी आनी ते प्रचार करी हेजो तूं कर काय येयल्लें खंयचे स्थानार आसा ते स्थानार बनून भक्ती करता म्हणून सांगिल्लें कळवा तशी भक्ती मार्गांचो सगळ्यांक हें येता ताका आमकां ते इंटेंशन आसता तें मन आसता कळवा तशी आमकां आमगे लक्ष्य आमगेले कश्ट पळोवन आमगे कश्टां साकून मुक्त करूं आशिल्लें एक मार्ग तो भक्ती मार्ग वेगळे खंयचे मार्ग ना आतां कळवा हे कलियुगांत भक्ती मात्र एक मार्ग त्यावेळी आमी भक्ती आयले शिवाय आमकां कश्टां साकून निवारण ना म्हणून काय साकून आमकां मौन करप येयलें आनी भक्ती म्हळ्यार कोणा करूं येता पूर्वजन्म सुख करता आमी पूर्वजन्म आशिल्लें आमी पुण्य केलें जाल्यार मात्र आमकां हे जन्मांत भक्ती करूं जाता म्हणून तेमी सांगिल्लें कळवा तशें आमकां ते कोणाक भक्ती करूं जाता योग्य कोणाक अर्हत कोणाक एलिजिबिलिटी कोणाक आमकां आनी सांगून पळोवया हे पाडांत सांगिल्लें हे पाड हे लेसनांत हे तिनीचे अध्यायांत दिल्लें ते हांव तें सूक्ष्म विशय करून एक 14 पॉयंट्स नोट केल्ले कळवा ते 14 पॉयंट्सांक आमकां ते विचारसुया कशें डिस्कस करया चर्चा करया एका पॉयंट म्हळ्यार आमी भक्ती मार्गान येवंक जाल्यार आमकां महात्मा जे आशिल्ले संसर्ग जावका सत्संग आमी करता म्हणटा फर्स्ट पॉयंट म्हळ्यार असोसिएशन ऑफ महात्मास 100 महात्मा म्हळ्यार कोण ते मागीर हांव सांगून दिता ते फर्स्ट क्लास डिवोटी जे डिस्कस करतना ते तांचो पॉयंट्स पुरा तुमकां सांगून दिता म्हळ्यार हांगा हे मनान करचें कलाक असं म्हळ्यार 100% भक्ती सेवा करचेकलो तो महात्मा 24 hours 24 घंटे म्हळ्यार 24 घंटे
कृष्णा सेवक नशिलाक ताका महात्मा म्हणयता तशी आशिल्ले महात्माला संपर्क आमी येतना ताका सखावासा येतना आमकां भक्ती करता दिसता कळ्ळें भक्ती करता दिसता कृष्णाचो आमकां आकर्शण येता एक उत्पादन जाता आकर्शण कळ्ळें तशी आमचो भक्ती मार्गांत आणखीन रचना अशें जेना जाल्यार आमचो पुराय भगवतीकेच्या आसक्ती नाशिल्ली जेना तशी सांगिल्लें आसा कळ्ळें तांकां सुखभोगांतू भौतिक सुखभोगांतू आसक्ती आशिल्ली जाल्यार तांकां कृष्णान ಸ್ವಲ್ಪ आकर्शण आसा तशेंच जनाकय भक्ती सेव्यांचो येवचें जाता म्हणून सांगिल्लें आसा रुपा गोस्वामी कळ्ळें आनी कसं म्हळ्यार महात्मा जे आशिल्ले तांगेले संपर्क म्हळ्यार आमचो सत्संगान योगा म्हणून चैतन्य महाप्रभू म्हणून सांगिल्लें आसा पंचांग भक्तींतू मुखार आशिल्लें फर्स्ट पॉयंट जाता सत्संग सत्संग नामकीर्तन मागीर भागवत श्रवण भागवत श्रवण मागीर मथुरा वास आनी श्री मूर्तीर श्रद्धया सेवन अशी आमचो पंचांग भक्ती आमी सगळ्यांक उत्तस तुमकां कळ्ळें तांचो फर्स्ट पॉयंट सत्संग सत्संग शिवाय आमकां भक्ती मार्गांत वयचें जायना म्हणून ते पॉयंट आमी नोट करता येयला तशीच भागवतांत सांगिल्लें आसा ते म्हळ्यार पुराय सांगूंक जायना जाल्यार स्वल्प स्वल्प मात्र सांगचें म्हळ्यार वेळू पुरा सांगलें जाल्यार वेळू आमकां मेहनती करूं जायची ना कळ्ळें तशी पंचांचे 552 ऋषभदेवान चोडू हांगा उपदेश करून दिता म्हाका सेवा द्वारमाहूर्मी मुक्ते महाजनांगेले सेव केली जाल्यार कशें येता आमकां मुक्ती मेळटा मुक्ती आशिल्लो वाट द्वार कळ्ळें आमकां मेळटा म्हणून सांगिल्लें कळ्ळें म्हाका द्वारम तशी संगी संगम आमकां भौतिकांतू आसक्ती आशिल्ली जेन्ना आवट सांगता जाल्यार आमी नरकांत वता कळ्ळें तशी दोन वाट सांगिल्ली आसा कळ्ळें म्हाका सेवा आमी करता म्हणून भागवतय आमचो सांगिल्लें आसा भागवतांत मागीर आमचो सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमकां भौतिकांत मस्त आसक्ती जेन्ना कृष्णाले देची नाल्यार तांगेले संग मेळ्ळे जाल्यार कसो येता आमकां मुक्ती मार्ग म्हळ्यार आमचो भक्ती मार्गांत येवचें येता कळ्ळें सत्संगाचे लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी हाया म्हणून सांगिल्लें पळय तशी लव मात्र पुरो आमकां सत्संग महाजनांगेर कळ्ळें तशी म्हाका म्हगेल्या शिक्षा गुरू उरल्या गुरुदास येता शिक्षा गुरू तांगेलें नांव सत्यमेव प्रभू म्हणून आतां हांगा आसाची तिरुवनंतपुराक कृष्ण बलराम टेंपलांत सेवा करता आसाची महासेवा कळ्ळें मस्त सेवा करता आसा 24 hours बघतात आनी ब्रह्मचारी जो येवनय वानप्रस्थ आनी संन्यासी येवनय गृहस्थ 24 hours आमचो टेंपलांत जाता त्यावेळी तांगेली हिस्टरी आयकली जाल्यार आमकां दिशी येता कळ्ळें म्हळ्यार शिकचे वेळार तो एक कम्युनिस्ट आशिल्लो तो आमचो SFI कम्युनिस्ट ऑर्गनायझेशन स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आसा आनी एक आमचो TYF म्हणून सांगून यूथ फेडरेशन तांगेले कम्युनिस्ट पार्टी ताजे सेक्रेटरी आशिल्ले तो हांगा तिरुवनंतपुरा शिकचे वेळार तो यूथ आनी मागीर शिकून ताका कामय मेळ्ळें VS आसा तो म्हळ्यार आमचो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आसता तांतू काम मेळ्ळें तें तशें आसतना इस्कोणाचे भक्त जावन एक संपर्क केलो ताका तांणी बुक्स आनी विकपा येयली म्हळ्यार भगवत गीता भागवत अशें सगळे बुक्स संसार बुक पुराय तांणी वाजवले ताणें एक कवच इंट्रस्ट कसं कसं निरीक्षक कसं पळया म्हळ्यार ताका बुक आनी वाजवूंक व्हड इश्ट कळ्ळें थोडे पळयतना भगवत गीता एज इट इज कसं कसं तें हांव मुखार पळोवचें मध्ये भगवत गीता एज इट इज म्हळ्यार यथारूपम म्हणून सांगून तांचो आशिल्लो मलयाळांचो इंग्लिशांचो पुराय ते ताणें कळ्ळें म्हळ्यार तें कारण तो वज्जे म्हूण आसलें जाल्यार तें दुड्ड दिता जाल्यार दुड्ड ना म्हळ्यार तो गरिबी आशिल्लो मनीस कळ्ळें ताका दुड्ड ना आनी तेंगेले म्हाका हे वाज्युगा म्हूण आशिल्लें
ते मला दुड्ड ना ते तुमका लायब्ररी असो ते लायब्ररी हांव येवन वाजी वयतलो म्हणगे जायत हांव लायब्ररी आमगे याची टेंपला याची वाजी वयता टेंपला टेंपला वतना थंय व्हड कीर्तन सगळें चलता आसता हे सगळें आयकतना ताका उठोवची केन्ना तो हे आयला उठू एक ट्रान्सफॉर्मेशन एक मानसांतरण आयलें ताका मन उठूची एक चेंज आयला म्हळ्यार हे हांगा भयंकर एक संतोष आनंद म्हाका काही असले एक आनंद मेळ्ळी दोळी म्हळ्यार आमगेल्या आतांच्या भक्ती विनोद स्वामी महाराज आसा न्हू ताणें थंय आशिल्लें टेंपल प्रेसिडेंट जावन त्या वेळार कळ्ळें तांकां कीर्तनांनी या प्रभाशण आयकलें जाल्यार तांचो कोणोता भयंकर अट्रॅक्टीव प्रभाशण तांगे कळ्ळें तशी तांचो तें आयकलें आयकून उठूच तांचो हें जालें मागीर घरकड सकयल वच राबयलें थंयचे टेंपलान तुजे राबूंक सुरू केलें कळ्ळें तशी घरकड परत सुद्दां येयले एका खंय आसा म्हणून सांगून तशें टेंपलान ताणें आयलें हांव येना म्हाका हांगाच हांगा म्हळ्यार ताका सोडलें तो सांगता कसो म्हळ्यार कम्युनिजम असो न्हू म्हळ्यार अविश्वासी आनी निरीश्वरवादी पुरो आशिल्लो तो सांग म्हाका हांव तो एक्स्ट्रिमिस्ट आशिल्लो नक्सलिझम आशिल्लो हांव तांचो आनी माओवादी तांचो सगळें आशिल्लो कळ्ळें हांव तांगे ते फिलोसॉफी आसा न्हू म्हळ्यार कृष्ण सुप्रीम कम्युनिस्ट म्हणून म्हाका बोध दिलो तो कळ्ळें ही इज द सुप्रीम कम्युनिस्ट तशी तो थंय सुकून ताणें भक्ती विनोद स्वामीक देखून थंय सुकून ताका शिक्षण पुरो मेळ्ळें तांतूंत ताका मस्त इंट्रस्ट येयलें अट्रॅक्शन येयलें ताका कळ्ळें तांतून मागीर घर कडेन वच्चाक जायना तो वचना तो तेजी राबता म्हणून कळ्ळें श्राबून थंय येवन प्रॅक्टीस केलें म्हळ्यार ताका सत्संग मेळ्ळें बेस्ट सत्संग कळ्ळें तांगेले प्यूर भक्तांगे कळ्ळें परिशुध्द भक्तांगे सत्संग मेळ्ळें त्या भक्तांक तूं म्हळ्यार इतल्या आगश्टगे आशिल्लें तो सत्संग म्हणून सांगलें तें हांव सांगूंक वता कळ्ळें तांचो आमी तितल्या एक्स्ट्रीम जे आशिल्ले कम्युनिस्ट जाय तो कृष्ण आल्या हे कीर्तन हें पुरो आयकल्यार आगश्टगे जावन तांचो येता कळ्ळें तशी तें सांगिल्लें तशीच तांगेले कृपा भक्तांगेले कृपा आसल्यार आमकां सकयल साथ दिता कळ्ळें आमगेले गुरू महाराजा आनी श्रीला प्रभुपाद तांगेले कृपा आसल्यार आमकां भक्तीन सत्संगान तुजी रब वयता आनी राबयता आमकां एक वेळा मी गेले अनुभव सांगता वेगळे कोणाले अनुभव नाही मी गिरेचे अनुभव तुमकां सांगता कळ्ळें हांव हांगा बेंगळूर आयिल्लो तवळी ಸ್ವಲ್ಪ काळ हांव हांगा शेषाद्री कडेन मिस्कोणां वचचें आशिल्लें तेन्ना हांवें वता कळ्ळें तशें वतना कशें येयलें म्हळ्यार म्हाका हांव वचचें रब्बयलें म्हळ्यार म्हाका जायना वचूंक म्हळ्यार हेवी ट्राफीक ड्रायव्हींग करून वचचें म्हाका मागीर तवळी सवकी नाशिल्लें समाज आनी ड्रायव्हींग करून वचचें जायना म्हूण सांगून बशिल्लो हांव कळ्ळें तशें ಸ್ವಲ್ಪ काळ वचचें रतना म्हाका एक दीस एक रात्री कसो म्हळ्यार एक व्हड सोपान आयलें अद्भुत जावन सोपान तांचो प्रभू येवन म्हाका सांगता सपनांतूं अशें यू मस्ट गो टू द टेंपल अशें भयंकर सिरियस जावन सांगलें म्हाका अशें बड्डी करचो कळ्ळें म्हाका उठोवचें बेजार की कसं म्हाका भंय जाल्लें ते तशें हांव कसो अपराध केल्लें व्हड प्रभू म्हाका हें सांगिलां कसो लागा तशें मागीर हांव इस्कोलां वचून वरिश्ठ भक्तांगेले सांगलें तांणी सांगलें यू आर ब्लस म्हणून सांगलें अनुग्रहीत केलें अनुग्रह मेळ्ळो तुका प्रभू स्वयं येवन तुका सांगलें सत्संगा वचूं म्हणून सांगून कळ्ळें तशी तुका भाग्य येता म्हणलें हो तशें म्हणलें हांवें भाग्य म्हणलें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ हांव टेंपलांत वचचें सुरू केलें वचचें सुरू करून मागीर जातलें आनी एक सोपान आयलें म्हाका आनी एक सोपान सांगलें प्रभू म्हाका येवन प्रभू हांव देखलें हें न्हय सांगिल्लें न्हय म्हाका तावळी एक प्रभाशण करूं आयला तेणी कळ्ळें एक चलीच्या तावळी एक पोरने बिल्डींग तें एक सिंगल रूम माळी त्या माळीक सकयल एक स्टेअर केस ते वुडन स्टेअर केस ते स्टीप जावन आशिल्लें ते स्टेअर केसा थंय प्रभू राबला अशीची नियाळ ते कळ्ळें तें रूप
एक बड्ड अशी कुत्तो न्हू जवळ न्हू अशी प्रभाताला एका कॅरेक्टरिस्टीक एक हें आसा न्हू तें रब्बाबा तेचे पळोवन न्हू अशें रबलो हांव ते फ्रंट लायनान बसलें आसा प्रवचन आयकुच्याक हांव उट्टायलो उट्टावन रबलो आनी प्रभुराक हेल्प करूंक वयतरा स्टेर केस देंवच्या कितें हेल्प करूं सिरियस ना म्हाका अशी पळयलें शी तूं ठीक पळयलें मेल्या म्हाका काळजी हांव अचिंत जावन अशी रब्बून गेलें हांव प्रभू न्हू प्रभुरा मागीर शी म्हाका पळयलें पळोवन आसलो आसून अशें हातान केलें यो 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 म्हण सांग यो म्हणजे धांव चमकलो वचून प्रभुवार हात धरून अशी येतना म्हाका रोमान येता ते एक रोम उट्टावन येता प्रभुवार हात अशी धरतना म्हाका एक भयंकर एक रोमांच आयलें म्हाका दिसलें म्हाका कळवा ते हांवें प्रभुवाराक तत्काळ देवयता वतना हांव सपनासून उट्टायलो म्हाका तत्काळ हे जाग जालें कळवा तशें हांव म्हाका निराश जालें तशी म्हाका एक अनुभव आशिल्ले सत्संगाचे म्हळ्यार प्रभू आदरो आमकां म्हळ्यार आमकां सोण घालना प्रभू आदरो बापूच ना जाल्यार तांणी आमकां सपनां सगळें येवन दाखोवन आमकां इन्स्ट्रक्शन दिता आमकां शिक्षण इन्स्ट्रक्शन पुरो दिता तांणी सत्संगाचे प्रभाव म्हळ्यार बरीचे पुरुजां आशिल्लें म्हळ्यार सरप्रायझींग जें आशिल्लें इफेक्ट प्रभाव तशी ते सांगून भितर हांव इतलें परस सांगिल्लें तशी ते जालें न्हू तशें ते सत्संग दॅट इज द एलिजिबिलिटी फॉर कमिंग टू डिवोशनल सर्वीस कळवा तशें आमकां तांतू आयजरारी ते कृपा आमकां तांगेली कृपा आसल्यार आमकां तशें तें पळा मागीर ते सांगता आनी तशी दोनी पॉयंट म्हळ्यार आमकां कृष्णा कॉन्शियसाचो येवंक जाल्यार कृष्णा प्रज्ञा तांचो येवंक जाल्यार आमकां आमी महाभाग्य करता महाभाग्य म्हूण सांगता महाभाग्य येता आमी तें आयजरारी म्हळ्यार कृष्णा भोवतान येवचें म्हळ्यार कारण इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून म्हूण सांगिल्लें कृपा ताजे आमचो परस सांगिल्लें आसा चैतन्य सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामी सांगिल्लें आसा ब्रह्मांड प्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्तिरजा दत्ता बीजाम कृपा गोस्वामीले सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभू ब्रह्मांड प्रमिते म्हळ्यार कसो जालें ब्रह्मांड भोंच भ्रमिते भोंच ब्रह्मांड म्हळ्यार हे भौतिक प्रपंचान आमी हांगा भोंवत आसाची तशें कशी भोंवचें एक जन्म जावन कळवा एक जन्म जाल्ल्या मनुष्य जन्म विंगर खंयचे जन्म मेळ्ळे तशें आनी जन्म जाता आनी जन्म मेळ्ळे तशी कोडान कोड जन्म जावन आमी हे ब्रह्मांडांत भोंवत आसाची ताका भ्रमिते म्हूण सांगिल्लें तशें भोंवत आसतना आमकां गुरू कृष्णाले कृपा आसल्यार आमगेले प्रयास मात न्हू प्रयास मात आसल्यार जायना गुरू कृष्णाले कृपा आसली जाल्यार आमकां भक्ती बीज मेळटा म्हूण सांगता कळवा मेळटा तें आमी होवन आमगेले घरच्या भितर होवन आमी तें वाडोवन येवका कळवा ते वाटेन आमकां तांणी सहाय करता कळवा तशें कर्मानुसार आमकां हे ब्रह्मांड भोंवका येता त्या कर्माचें फळ सगळें वचूंक जाय आमी भक्ती सेवेन तो येवका केल्लो कळवा तशी कृष्णा कृपा इच्छा असल्या मात्र आमकां कसर कार्य जाता कळवा कसर चेल कृष्णाले इच्छा जावका गुरुला इच्छा जावका गुरु कृपा जावका म्हणून सांगिल्लें कळवा हे भक्ती विनोद ठाकुरान हे विशय आमचो एक लायक एक कीर्तन बरयलें कळवा तें एक कीर्तन कोण पळय आसता 9:15 की जायचं मागीर सांगया आनी तो फस्ट म्हळ्यार 7-8 स्टॅन्स आसता दोन 3 लायनाचे ते कसं म्हळ्यार कळ्ळा भक्ती विनोद ठाकुरान सांगिल्लें तुमी सर्वेश्वेश्वरा तुमी सर्वेश्वेश्वरा म्हणून तें भजन तें आमी हांगा प्लॅटफॉर्मार सगळें आमी पारायण केल्लें आसा ताजे अर्थ आमी समाज मनान करून दिसता पण तें
हे आमतो आयला ते कशी एकला भक्ती देऊचे म्हणून कशी कार्य कृपा लेवचे जायना कळवा तशी तांतो पंचाचे श्लोकां संगीत आसा मिछे माया भक्त जीवा आशा पाश पीरे तब इच्छा बिना किछु करीते न पार तशी त्या पुराय एक मिनिट पाहिजे मला जितकं आमकां अट्रॅक्शन आयलें तें आमकां कळलें हें कार्य पळयतना तांचो अट्रॅक्शन आयलें म्हाका ते वाजिता आनी ते तूं सांगता मागीर हांव ते आयचे क्लास करता तशी तशी तुम्ही सर्वेश्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा तुम्हारा इच्छाया विश्वे सजना संहारा तव इच्छा मातो ब्रह्मा कोरेणे सृजन तव इच्छा मातो विष्णु कोरेना पालन तव इच्छा माते शिवा कोरेना संहारा तव इच्छा माते माया सृजे कारागारा तव इच्छा माते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निर्पलता दुःख सुख संकटना मिछे माया बद्ध जीवा आशा पाश फिरे तव इच्छा बिना किछु करीते न पार तुम्ही तो रखा खारा पालका हमारा तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आरा निज बल चेष्टा प्रति बरसाचारिया भरसाचारिया तुम्हारा इच्छाया आची निर्भरा कोरिया भगति विनोदति दीन किंचना तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन मरण तजे कसं म्हणाली कसं म्हणाली म्हणजे तू सर्वेश्वरू कळवा तू या संसाराच्या या भौतिक लोकाच्या सृजन अनेक संहारू करचोत ते तुगेली इच्छा प्रकारात जाता कळवा तशी ब्रह्मा सृजन करता सृष्टी करता आणि विष्णू पालन करता शिव संहार करता तुगेली इच्छानी कळवा तुगेली इच्छा प्रकार अँड माया कसं म्हणाल कारागृह ए प्रिसन हाऊस संसार सृजन करता तुगेली इच्छानी कळवा बाय युअर विल द लिव्हिंग बीइंग्स टेक बर्थ अँड म्हणजे तुगेली इच्छा जाता या जीवजाल जननिक जन जाता मरण जाता आणि तुगेली इच्छा प्रकार तांगेल्या समृद्धी आणि तांगेल्या पतन जाता तांगेल्या सुख दुःख पुराय तुगेली इच्छा प्रकार जाता कळवा तशी हे संसाराच्या आशा पाशांचो हे माया बद्दी अणुमात्र जीवच नव्हे ते या संसाराच्या आशा पाशांचो बंधनांचो असता ताका भायर वच्ची गेले तुगेली इच्छा नसतील जायना तुगेल्या कृपा नसतील जायना तेच आम्ही पॉइंट नोट केले प्रत्येक पॉइंट विथआउट सँक्शन इज अनएबल टू डू एनिथिंग कसले करू जायना ताका हांव सोडून आमकां संसारासून भायर वच्चें जायना म्हणून तशें कृष्णाले इच्छा जावका गुरु इच्छा जावका इच्छा जावका म्हणून सो यू आर दी प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर तू आतां पालको संरक्षको तू आतां तुगेली इच्छा नायल्या जायना एक्सेप्ट फॉर युअर लोटस फीट म्हळ्यार तुगेले पादार विंदचे बाय मागीर सले शरणागती ना म्हणून कळवा म्हाका मिगेलेची स्ट्रेंथ मिगेले शक्ती मिगेलेचे परिश्रम आदी मिगेले ते विश्वास आसना ते म्हाका ना हांवें घेवन ते सोडले हांवें ते विश्वास पुरो सोडले आनी तूं मात्र मिगेले शरणागती कळवा शरणागती हांव तूं मात्र so give up our confidence in my own strength so bhakti vinod
अति किंचन दीन अकिंचनत म्हळ्यार ते निमती मिगेल ते प्राईड म्हळ्यार मिगेल ते अहंकार ते सगळे गेल्ले सगळे लेवलच्यान गेल्ले हांव आतां म्हळ्यार हांव आतां मोर्चे जन्मचे उच्चे तुगेली इच्छा प्रकार आसा अशें आमचो सांगिल्लें आसा त्यावेळी महत्वपूर्ण जें आशिल्लें एक भजन आसता तातूंत आमी हें सांगिल्लें पॉयंट पुराय कवर केल्लो आसा कळ्ळें तातूंत तशें आमगेले वेळ वता गेल्लो दिसता हांव आतां हांगा रबयता मागीर अशें पॉयंट बाकीचे पॉयंट सगळे नेक्स्ट क्लास हांव सांगून समाप्त करता आतां हांगा रबयता वेळ जाल्ला 9:20 वेळ जाल्ले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता थँक्स सांगता हरे कृष्णा श्रीला प्रभुपाद की जय रूपा गोस्वामी की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हरे कृष्णा हांगा रबयता हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु आज तुम्ही थर्ड चॅप्टराचे संदर्भ सांगितलं असा आणि आमचे हॅलो पॉइंट सांगितला कॉन्फ्लिक्ट असा तुम्ही सांगितले आहे की भक्ती मार्गांको आईलिसवे आमच्या भौतिक बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी सांगितलं आणि कशी शास्त्रात निचोड एसेन्स रूप गोस्वामीना आमचं दिलं असता गोस्वामी अष्टकाल त्याबद्दल दिलं असता नाना शास्त्र कारण संस्था लोकांना विध कारण लोकाले विध चिंतक जाणतानी हे आमका निचोड दिलं असा तशी ती कृष्ण कीर्तन म्हणाल कसं रे आजबद्दल तुम्ही सांगितलं सांगता प्रत्येक आम्ही कार्य कृष्ण संबंधात आम्ही करता आणि स्पिरिच्युअल एमएससी बद्दल सांगितलं मर्सी आणि संतुष्टी आणि कंट्रोल ऑफ सेन्सेस आणि कसे आमगेले इंद्रिय आम्ही भगवंताला इंद्रिया तृप्तीसाठी काय बदल भक्ती रसाबस श्लोक असा अन्य अभिलाष ज्ञान कर्माचे नाम अनुकूलेन कृष्णांश त्याबद्दल सांगितलं आणि कशी हजारो मनुष्यात एक दिव्यता मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतते तथानां विष्टानां आणि तांतू भगवंता तत्वतः ज्ञान मनुष्य केलवे लोकांसाठी सांगितलं आणि सर्व प्रकारचे वर्गाचे लोक भगवंताला भक्ती करण्यास शक्य आहे त्याबद्दल सांगितलं आणि भक्तीत आम्ही स्पीडा रोजच्या जलरी आम्ही आसक्ती कमी करता होता त्याबद्दल सांगितलं कशी त्याबद्दल तुम्ही भगवद्गीतेचे श्लोकाचे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्य आम्ही सर्व कार्यात आम्ही भगवंताला स्मरण करतो आम्ही सांगितलं आणि तुम्ही ते 14 पॉइंट आहे ते क्लासाबद्दल बरेला 2 पॉइंटाबद्दल आहे दिलेला असा नेक्स्ट क्लास परंतु 2 पॉइंटांत तुम्ही सांगितली महात्मा लोकांना सांगत आणि महात्मा म्हणाला कोण त्याबद्दल तुम्ही सांगले त्याच्यापेक्षा तुम्ही गेले देवनाथ कशी विस्मनात आले आणि तुमचे शिक्षा गुरु कशी भगवंताला सांगते आणि कशी एक व्यक्ती भगवंताला भक्ती येऊ शकतो ब्रह्मांड तुम्ही तो कोणा भाग्यवान भगवंताला भक्ती येऊ शकतो एक भाग्यवान जीवाक साध्य असा ते तुम्ही सांगले ब्रह्मांड नमिते कोण भाग्यवान कृष्ण असे भाग्यवान मनुष्याकडे हे भगवंताले भक्ती मिळू शकता हे तुम्ही सांगले
कसरे चलना म्हणजे पूरा भजन आपको 3 घंटा पूरा आणि भारी चलतो ना मेट्रो कृष्णाचे तिसरे चक्राचे भक्तीला समजून तिसरे बिंदू आमका आठला सांग धन्यवाद हरे कृष्ण कोणाला कसले प्रश्न असतात तुम्ही विचारू शकता आजच्या क्लासा विषयाचे प्रश्न असतात हरे कृष्ण प्रभुजी भारी लाईक जेवण अशी लायची सेशन तुमगेला मस्त एक्सपिरियन्सेस तुम्ही शेअर केलेलं असं मस्त फॉर्च्युनेट की तुमगेले आमकां ऐकून असं एक सहभागी मिळाला कोणाकय प्रश्न ना दिसता असं त्यांनी वेट करू पुरोची तुमगेले नेक्स्ट सेशन जावचे का बाकीच्या पॉइंट्स जताची निमगोया म्हणून before jumping into conclusion next session time manage करमु ते ಸ್ವಲ್ಪ spare time question answer ಆಗದಿತ್ತ okay माधव चरण प्रभु तुम कंटिन्यू करिए हरे कृष्ण हमें आता कंक्लूड करें श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपुवृक्षः शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं भजीं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणखा अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्णा प्रभुजी तुमगे लाज नसलरी आजचे सेशन आम्ही एंड करूया सांगा हरे कृष्ण yes हरे कृष्ण हरे कृष्ण